This program is supported by GeoMart. GeoMart saves both time and money. हे देवा राखणदारा, हे देवा राखणदारा, विकत गाव, जमीन, घरा, शेता, भाटा, राना, वना, वड, पिपर, रुखा, पेडा, जमीन, जोता, दाय, राग गावा, हे देवा राखणदारा, देवा राखणदारा, भूता, खेता, वैऱ्यांग, धाक, पोट, पाणी पेजे, कागदी, विडी, रॉड, सूर, सोरो, गावचो दिवो, आलशिरो, सांबाळ, वाट, शीम, उमरो, सगळं सांबाळ देवा, देवा राखणदारा, बावरे बाबा. देवस्थान आसा हे बरेच पोरणे आसा. जशें बोडगेश्वर देवस्थान आसा त्याच्या बरोबरूच हे घाटेश्वर देवस्थान आसा. अशें सगळ्यांची मान्यता आसा आमची जावं सगळ्या म्हापशेकारांची की हो घाटेश्वर देवस्थान आसा तो घाटेश्वर हो बोडगेश्वराचो धाकटो भाव अशें मानतात. जसो म्हापशाच्या शिमेर बोडगेश्वर आसा तसोच हो कांयसुवाच्या आनी म्हापशाच्या शिमेचेर आसा. पयलीं हांगासर एक सादी एक घुमटी आसली, फक्त गुण्याची घुमटी आसली आनी ते घुमटेक एक पुजा जाय, एक बोडगेंची आनी आमची एक हांगासली ते जाणट्यान हांगा पुजा करतली, पुजा करी हांगासर. आनी हांगासर परिस्थिती कांयच नासलें, सगळीं खडपां, रान, दोंगर सगळें आसलें, अशें कांयच नासलें हांगासर, क्लीन. एक घाटेश्वराची आमच्या देवाची ही रातची ही फेरी आसता अशें आमचे पुर्वज सांगताले. जे आमचे जाणटे कोण आसा पळय जे खोर्लेन ते अशें सांगताले कितें देव घाटेश्वर आसा आनी तो सगळ्यांक हो पावता. आनी म्हाका आतां खूब वर्सांनी असो अनुभव येयला की खरोच हो घाटेश्वर हो आसा. आनी जे कोण खोर्लेन रावन जे भायर गेल्ले सुद्दां आसा म्हणजे गांवा भायर ते प्रत्येक वर्सा कितें आपले नवस कितें आसा पळय ते फेडपा खातीर प्रत्येक जाण येता. म्हणजे तेंचे कितें ते हांगासर सांगणे करता पळय ते तेंच्यो खऱ्यो फुलफील जाल्ले आसता म्हणून ते देवाक हे मानतात. अशी सारकी देव अशी देव येवप आसलें सारकें अशें आनी अशें सकयल वचप आसलेलें. ही अशी सारकी वाट येवपाची सारकी अशी पांयां वाडटा आसलेली. ही बिल्डींग मागीर जाल्या आनी हें कंपाउंड मागीर घातलां तेंच्यांनी आनी अशेंच फुडें वचून हांगा खडप आसा. ह्या खडपाचेर हांगासर बसप अशें मागीर हांगासरल्यान अशें सारकें तेंच्यांनी चलत वचप सारकें सकयल अशें आमकां आज्जेन सांगलेलें. खडप पाडूंक ना कोणें ना हे खडप बिल्डींग बांदता आसतना तेंच्यांनी JCB घातलेली पण देवाच्या कृपेन हे खडप हांगाच उरला, कोणें हात लावंक ना तेका अजून. आमकां हेचें म्हत्व खबर आसलेलें पण ते हांकां कोणाक खबर ना पण ते उरले हांगासर. आनी तशेंच त्या खडपा वयल्यान मागीर मदल्यांतल्यान वचप तेंच्यांनी थंय रत्नाकर गडेकर म्हणून आसा न्हय तेंच्या घरा कडेन थंय खडप आसा थंयसरूय बसप तेंच्यांनी इतकी आमकां म्हायती आसा. आनी आमच्या आदी आजी बी सांगताली आमकां दारार अशें हें करप मारप बी. आमकां आजी सांगताली फेरी चालू आसा भायर सरू नाका बी अशें सांगप आमकां. ना आमी आयकूंक ना आवाज, आज्जेन आयकलेलो आमच्या, तशेंच हेंच्या आईन बी सगळ्यांनी आयकला. आमी तेन्ना ल्हान म्हणजे तितकें आमच्या लक्षान ना पण सांगलेलें सगळं याद आसा. घाटेश्वराची फेरी ही
सादारण रातची म्हणजे म्हाका दिसता ती 2-2:30 सुमार जाता अशें म्हणजे आमचे बाबा म्हाजे सांगताले. ती हांगासून वयता ह्या घाटेश्वराच्या समोरून एक पांय वाट आहा ती डायरेक्ट सकयल म्हणजे आमच्या घरा पर्यंत येता. थंयसून ते मागीर रायकर हे आसले पळय महादेव रायकर त्यांच्या सायडीन ती सकयल वयताले. ते डायरेक्ट रत्नाकर गडेकर यांच्याकडे थंय एक खडप आसा अजुनूय आसा थंयसर येवन तो बसतालो आनी तेंच्या हातीन एक हें आसलो दांडो आसलो इवन तो आवाज करीत येतालो खळू खळू कसो आवाज येतालो. थंयसून मागीर ते फेरी डायरेक्ट म्हाका दिसता शिमे वरसून फुडें एक शेतांसून वाट आसली थंयसर तेंचें मेळप जातालें बोडगेश्वराचें आनी घाटेश्वराचें. बाबाक म्हणजे असो एकदां खंय रातचे तांकां लग्वीक जालें तेन्ना ते भायर येयल्ले जाल्यार तांकां बरोबर ते वलताक हांगसर सकयल तांकां समोरूच दिसलो. तो दिसल्या बरोबर हे खूब भियाले आनी घाम येयलो खंय आनी तशेंच घरांत गेले. ते 8 दीस हेजेर आसले न्हिदोन आसले म्हणजे तांकां ताप बी येयल्लो भरपूर. तेन्ना मागीर कितें आसतालें एक तर प्रसाद बी घेताले आनी चवकशी करताले. तेन्ना तशी चवकशी केल्या उपरांत आमकां अशें कळ्ळें की फेरेक मेळ्ळें म्हणून ते म्हणजे कोण मनीस दिसलो पळय तांकां उलोवंक सुद्दां जायनासलें म्हणून ते आमकां कळोंक ना बाबा कितें जालें तें. तर मागीर चवकशी केल्या उपरांत कळ्ळें बाबा तो फेरेक मेळ्ळो म्हणून. मागीर हांगासर येवन माफी मागली नाल्ल दवरून केळी दवरून माफी मागली तेन्ना तांकां बरें दिसलें. सांगपाचें म्हटल्यार एक हांगासर आसगांव एक इलेक्ट्रिशियन म्हणजे म्हापसा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान काम करतालो दामो म्हणून. तो एकदां असो रातचो म्हणजे तो सायकल घेवन वयतालो आनी वयता वयता एका रात जाली हांगासून म्हणजे तेन्ना बसी बिसी कांय नासल्यो आनी रात जाली आनी हांगासर पावलो आनी तो पडलो आनी तो तसोच उरलो आनी तेका ह्या देवान तेका घरा पर्यंत व्हरून पायलो. तेका जेन्ना दुसरे दिसा तेका कळ्ळें कितें आपूण रातचो पडलेलो आनी हांगा कसो कितें पावलो पळय तेका कळोकूच ना. मागीर तेका कोणी तरी सांगलें कितें देवान तेका घरा कडेन पायलो म्हणून. ही खबर म्हणजे आमचो एक मधुकर आराबेकर म्हणून हांगासर च्याचें हॉटेल आसलें तेका तेणी ही सगळी सविस्तर म्हायती सांगलेली तेन्ना आनी ती सगळ्यांक मागीर हळू सगळ्या ते गांवभर पसरली. म्हणजे तेन्ना सुद्दां ही गजाल सांगताले तेन्ना म्हणजे लोकांच्या आंगार एक कांटो येतालो. ज्या जाग्यार आतां आमी हांगा उबे आसा हो स्लॅब आसा आमचो. हो आमी 5 वर्सां पयलीं हॉल बांदला आनी हो तेजो वयलो स्लॅब जावन आसा. हो स्लॅब आमचो 550 स्क्वेअर मिटर आसा आनी एकाच दिसान हो कंप्लीट स्लॅब आमी 2 वाटेंतल्यान मशिनां लावन घातलेलो आसा. सकाळच्या 9 सुरू केल्लो तर रातचो 8 पर्यंत एका दिसान हो अख्खो 550 स्क्वेअर मिटराचो स्लॅब घातलेलो आसा. आनी हो स्लॅब घालतना कसलेच बारीक सुद्दां अडचण येनासतना हो स्मूथली आमचो स्लॅब जालो. आनी स्लॅब जाल्या नंतर आमचे जे कॉन्ट्रॅक्टर आसले तेंचे कडेन उलयता एक असो आमकां हें जालें की ही जी आमची देवळाची गेट आसा ती गेट तेन्ना लॉक केल्ली आमी कित्याक हेवटेन खोल आसलें आनी ते गेटीक तांकां एक असो दिसलो भुरगो काळोसो मोडवोसो भुरगो जो सबन सकाळीं मशीन स्टार्ट मारला त्या टायमार तो गेटीक धरून उबो आसा स्लॅब पळयता. ते दनपारां 2 पर्यंत तेंच्यांनी मशीन चलयलें आनी मागीर जेवणाचो ब्रेक घेतलो. सो तो सबंद वेळ तो भुरगो न हलता एका जाग्यार थंय रावन स्लॅब पळयतालो. आनी दनपारचें जेन्ना मशीन बंद केलें तेन्ना तो भुरगो खंय गेलो आपल्याक लक्षांत ना अशें तेंचें म्हणटा. परत एक अर्द्या वरान मशीन स्टार्ट केलें तो भुरगो परत थंयच येवन त्याच जाग्या वयल्यान स्लॅबाचें काम सोंपसर तो थंयच उबो आसलो. अशें मागीर स्लॅब जाल्या उपरांत हें पुलाप जालें आनी स्वता हांव सबंद वेळ हांगा आसलो पूण हांवें त्या भुरग्याक पळोवंक ना. खरें म्हणजे हे गेटी कडेन आमी हांगा उबे आसले आमी सामोसा पाव बारीक सॉफ्ट ड्रिंक बी अशें कोणाक आहले तांकां दिताले. हांवें स्वता दिला पूण त्या भुरग्याक हांवें पळोवंक. आनी ते आमचे कॉन्ट्रॅक्टर आसले तांकां तो दिसभर दिसला आनी जवळ जवळ 3 म्हयने तेंचें हांगासर काम चालू आसतना तांकां तो भुरगो पयलींय केन्ना दिसोंक ना आनी तेच्या नंतरूय केन्ना दिसोंक ना. मागीर तेंच्यांनी जेन्ना एक अशी भायर चवकशी केली प्रसाद बी घेवन तेन्ना तांकां कळ्ळें की तो देवाच्याच रुपान तो भुरगो थंय आसलो. आनी हेकाच लागून अशें आमचें मान्य आहा सगळ्यांचे समज जाल्लो की आनी ते बरोबर आहा की
कसलीच अडचण येनासतना एका दिसान हेजो व्हडलो स्लॅब जालो. जात्रा कालाष्टमीक जाता जात्रा जाल्या उपरांत आमचे मान असतात देवाक दिवपाचे. हांगासून स्टार्ट केले करून आमी एक मान हांगा एक साखळेश्वर म्हणून ते आहा ते साखळेश्वराक दिता पयलीं, मागीर ते गणपतीक एक मान दिता, मागीर सातेरीक मान दिता आमी. थंयसून मागीर फुडें गेल्या उपरांत आमी एक सीमा ते सीमेक हे दिता आमी. जात्रा जाल्या उपरांत आमी एक आमचे मान एक धारगळी आमी शांतादुर्गाची आमची म्हापसाची देवी आहा तिका आमी मान दिता. तशेंच आमचो मान एक आसता आमचे बोडगेश्वर देव. ते जाल्या उपरांत आमची जात्रा जाल्या उपरांत ती आमची सांगता आसता. ते सगळे मान दिल्या उपरांत मागीर आमी आमची हांगा एक भट जेवणी बी चालू आसता आमची जात्रा जाल्या उपरांत. सो अशे जाणटे बीन म्हणटाले की कितें की ही शीम जी आसा बोडगेश्वराच्या जात्रे कडेन म्हणजे घाटेश्वरा कडसून आनीक खंय पर्यंत अशी आहा ती तेजे लिमिटा प्रमाणे की ते म्हणटाले की घाटेश्वर ही शीम राखता बोडगेश्वराच्या जात्रे कडेन. आनी म्हणून म्हणटाले की आमचे जे जाणटे आसले पयलीं बोडगेश्वराच्या देवस्थानान कोण कोण आसले कमिटीन म्हणजे आमचे वडील आसले कैलासवासी पांडुरंग कोरगांवकर तेजो निधन जालो हालीं ते आमकां म्हणटाले की घाटेश्वराची जात्रा बोडगेश्वराची जात्रा हे घाटेश्वर सांबाळटाले म्हणून बोडगेश्वराची कमिटी येवन हांगासर एक हांगा वाडदिवस सुरू जाता तेज्या आदले दिसा एक हांगा पुजा बांदता. म्हणटाले की ही ताका एक भेट कशी की तूं एकामेकाक ते पावता म्हणून. दिवो लायता हांगासर घाटेश्वर येवन बसता म्हणून आमी दिवो लायता ताका. डेली पडयताली. हे म्हाका दिसता म्हणजे लग्नाच्या आदले आदी पर्यंत आसतले रे. लग्न करून येयल्याक मागीर आमी लायता हांव बी लायताले ती मागीर लायताली. पयलीं आमी तुपाचो लायताले आनी मागीर ते आमच्या घरकाराक सुद्दां थंय असो कोण न्हिदलेलो दिसलेलो ते येयले त्या पिक्चराकसून आनी तांकां तो हेचे खडपार कोण असो न्हिदलेलो ते समजले म्हणजे म्हाजो घरकार रत्नाकर म्हणून येयले ते आनी हांगा न्हिदले सोप्याचेर. आनी बरें सकाळ म्हणजे बरें फातर अशे उठले आनी उठून पळयले तेजेर नासले ते म्हणजे भियेल्ल्या भशेन जाले ते. दुसरे एका घरकाराक विचारले बाई तूं थंय न्हिदलेलो ना म्हणून लागलो. तो म्हणलो घाटेश्वर म्हटलें तेंच्यांनी सांगलें. आतां एक खडप आहा न्हू ते सारकें हें आतां अशें रावंड कशें न्हू 1 2 3 4 म्हणजे कोणी पांय बी अशें दवरले म्हणजे ते बाईन आमच्या हे म्हणजे घरकारान लायल्ले पायपां आनी तेजेर ते साखळ लायल्ली साखळ घातलेली कोणी म्हणजे हें करून. खूब दिसांनी कितें जालें कोण जाणा रातचो म्हणजे खळा करून हांव हांकां आयकूंक येयलो. पयलें हे पायपां जाल्यार वांकडी आनी सरपळी पडले अशें सकयल ते साखळी. मागीर हांकां कळ्ळें ते मागीर ते काडली ते मेरेन मागीर आतां काडले आमी ती. आतां हेका जातलें आतां बाई आसतना रे 25-30 वर्सां जातली. म्हणजे कित्याक जाणा येवन मरे लोक खडपार रावताले खडपार रावताले लोक ते घातलेली पायपां आनी सरपळी ती साखळ. कितें कोण ते आपलीच अशी वांकडी कशी जाली म्हणजे सरपळी बी ते सकयल पडली काडले म्हणजे. 2 कळसुले काढून न्हातालो तो घसघस करून सारको आवाज येतालो आमकां. म्हाका आई दार उगडूंक दिनासली केन्नाच भायर त्या टायमार ती फेरी आसता न्हू तेन्ना हें करून दिनासली. तेन्ना म्हाका सायडीक असो फाटल्यान कोणें दांडो मारून सामको असो घुंगरूचो कसो आवाज येयलो की म्हाका एक वॉर्निंग कशी की फुडें वचो नाका हांगासल्यान म्हणून.